उटाचो कारभार आतां तरणाट्या पिळगेन आपल्या खानार घेवपाक जाय अशें आमी सदांच म्हणीत आयिल्ले आसा. मात कांय ह्या संघटनेच्या वांगडीच जर ह्या समाजा मदीं राजकीय वाद तयार करून फूट घालपाक लागले जाल्यार हो समाज मुखार पावचो ना अशी खंत मंत्री आनी उटा संघटनेचो वांगडी गोविंद गावडेन उक्तायली. राजकीय मतभेद कडेक दवरून ह्या समाजाचेर जावपी अन्याया विशीं वाचा फोडपा खातीर हांवें सदांच तेंको दिला अशें मंत्री म्हणटा. हे लोक जे आसा पळय न्ही रे, हे लोक व्हेरी क्रूक माइंडेड लोक. ह्या लोकांचे म्हाजे तरी यादीक उटा कडेन तेंगेलो कांयच संबंध ना. हे जे आज कोण नवे लिडर युथाची भाशा उलयता हे आमचे कडेन, हांव सदांच म्हाज्या भाशणाक सांगता, आता ही जबाबदारी जी आसा पळय न्ही ती युवकांनी घेवपाची गरज आसा. कारण युवकांनी ह्याची आज चड गरज आसा. कारण बरेचशे जाणांक दिसता युवक येवपाक जाय न्ही, युवक येवपाक जाय. यांचे बरोबर कितले युवक आसा, यांचे बरोबर तूं पळय आझाद मैदानाचेर जे भाशा करता पळय न्ही ती, कितले लोक, सॉरी लोहिया मैदानाचेर कितले लोक आशिल्ले हांचे कडेन, जेम तेम 300 लोक, जेम तेम 300 लोक उपस्थित. ते बीन कोण, सालसेटचे म्हजे क्रिस्तांव भाव. ते कित्याक सांग, तांकां कित्याक भडकेल जाण तूं, तांकां भारतीय जनता पक्ष म्हणल्यार सांग कितले मस्तकां मारता आनी ते नेटान ते भायर सरता. पूण ह्या लोकांक खबर ना. आनी खास करून हांव सालसेटच्या म्हज्या क्रिस्तांव भावाक सांगपाक सोदतां, आज एसटीचो स्टेटस जर खंयच्या सरकाराच्या बरोबर आमकां मेळिल्लो आसा जाल्यार ते भारतीय जनता पक्षात आशिल्ले. आज 2012तल्यान आमचें आंदोलन जाल्या नंतर जवळ जवळ 24 स्किमी ज्यो म्हाजे ट्रायबल डिपार्टमेंटान ज्यो लायनअप ज्यो केल्ल्यो आसात पयलीं त्यो भारतीय जनता पक्षाच्याच सरकारां भितर आसात. हांव म्हणटा तुम्ही पॉलिटिकल गोष्टीचेर तुम्ही विचार करूं नाकात, पूण आज तेजोच फायदो तुम्ही काँग्रेस, तुम्ही बाकीचे कोण अशें केन्नाच आमी डिपार्टमेंटान केन्ना केलें ना. कारण तें डिपार्टमेंट 5 वर्सां हांवेनूय हँडल केल्लें आसात. आनी खास करून हांव तुका एक गोष्ट सांगता, नमूद करून दिसता त्या क्रिस्तांव म्हज्या भावाक सांगनशें दिसता की आज मेडिकलाक रिजर्व सीट्स आसता, तातूंत जे मॅक्झिमम जर एसटीच्या कोटांतल्यान जर कोणाक जर सीट जर मेळ्ळेले आसा जाल्यार हे आमच्या सालसेटच्या एसटी भावांच्या भुरग्यांक मेळिल्ले आसा. कळ्ळें न्ही. म्हणून ह्या लोकांनी केन्नाच ह्या उटा कडेन किंवा ज्या वेळाचेर जन आंदोलन जाल्लें आशिल्लें पळय न्ही, हार्डली 10-5% लोकांनी सपोर्ट केल्लो आहा. 95% पीपल हॅव नॉट सपोर्टेड. कारण तांकां दिसलें की ते काँग्रेसच्या विरोधान राजकारण आसा. अरे हांव स्वता त्या वेळाचेर काँग्रेस आशिल्लो, हें हांव जाहीरपणान तुमकां सांगपाक सोदतां. बट हांवें फक्त एक निर्धार घेतलो की ह्या समाजाचेर जो अन्याय जो जाल्लो आसा, तांचेर जो अत्याचार जाल्लो आसा, तांचेर जो इनजस्टीस जाल्लो आसा, ताका वाचे फोडपा खातीर हांव तुमचे बरोबर सदांच उबो रावतलो आनी आज पर्यंत उबो आसा. अरे हांवें जाहीरपणान सांगिल्लें आसात, परच्या म्हज्या भाशणान सांगिल्लें आसात की म्हजी उटा संस्था खंयच्या एका पक्षाच्या दावणेक बांदिल्ली ना आनी मुखारूच ती खंयच्या एका पक्षाच्या दावणेक बांदिल्ली ना. हें हांव थाटपणान सांगिल्लें म्हणून आसा. मागीर हेंकां आनी उलोवपाचो कितें अर्थ आहा, म्हाका एक सांग पळया. कारण ह्या लोकांक सालसेटचे भाव जर ते म्हजे मुखार बशिल्ले आशिल्ले न्ही जाल्यार तांकां कळटा आशिल्लें कितें आसा तें. कारण तांकां कांय खबर ना. तांकां दिसता ह्यो स्किमी ज्यो आसात पळय न्ही त्यो आभाळांतल्यान सकयल पडिल्ल्यो आसा. त्याच्या खातीर आमी जेल बघिल्ले आसा. त्याच्या खातीर 2 भुरगे आज आमकां बलिदान केल्लेले आसा.